नवे गीतामी नावण्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी हसियामी आमच्या राया कृत्या सौम्याची निजायकी विची महिमा ताची करतांका बेस्मी पृथ्वी दिनवासा ताची वडविकाय रचना वाकणता ताची बळवंकाय गाव्या नवे एक गीतामी नावण्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्ती नामी हसियामी आमच्या राया. आमी सगळ्यार प्रत्येक रितीन मागया निया रिशल डिसोजा जल्मा दिसाक गामी स्थितात कुटुंबाचे सांदे जीवन एरिक मिनेजस जल्मा दिसाक गामी स्थितात ट्रिसा मिनेजस लॅरन सोहान पिंटो जल्मा दिसाक अर्गां दितात अर्गामी स्थितात लॅन्सी सुनीता आनी कुटाम अर्गामीस नेल्सन आनी नोरिन अर्गामीस जॉक्सन आनी निमा अर्गामीस स्थितात जॉयस स्टीवन सिक्वेरा. बऱ्या भलायके पासून भुरग्याच्या बऱ्या भलायके पासून कुटुंबाच्यांनी मिस दिलां तशेंच ते वतीन आरोग्य स्वामी तिच्या वतम्या पासून मिस दिलां मेरी रोसा. ते वतीन कॅमल आनी नटालिया लोबो तिच्या वतम्या पासून मिस दिलां विनी तावरो. ते वतीन सिल्वेस्टर आनी लवली डिसोजा तिच्या पासून मिस दिलां क्रिस्टल पिंटो आनी रोशल. सुरिल्ल्या सरतम्या पासून मिस दिलां जॉन डिसोजा. ते वतीन रिचर्ड आनी कार्मिन पिंटो तिचे पासून मिस दिलां स्टेफानिया रोड्रिगस. ह्या सवा पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. पवित्र नदीच्या नांवान मिसाचे बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भाऊ भयणीनो, देवान आमकां फावो केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक देवाक आमी अर्गां दिवया. आयच्या वंजलांत जेजू आमकां राज्य संदानाचे दूत जावंक आपोवण दिता. संबंद बांदून हाडूंक, संबंद रुता करूंक, संबंद तुटोवंक सुलभ पूण बांदूंक कश्ट, फातर उडोवंक सुलभ पूण जाल्लो घाय गूण करूंक कश्ट. नव्यो वाटो, सादे वाटो जेजू आज आयच्या वांजलां दिता आसतना समुदायान आमची जबाबदारी समजून घेवंक, नवो संबंध रियेक दीस रुता करूंक, हेरांक तिदून सारक्या वाटेक हाडूंक कृपा प्रत्येक रितींतूच कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मौन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड सुखीक देवा लागची आमी भक्साने मागया. संगता म्हणे हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सांडून जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध हो म्हजो बद अपराध. ह्या वस्तूंची म्हजी सदांच संवसार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराधा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
가꿀 소미야 가꿀 그리스다 가꿀 그리스다 가꿀 소미야 가꿀 소미야 가꿀 प्रार्थूय सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी देर घेता तुजो पवित्रत्व आमकां देव तुवें आमकां तुजें भुरगीं केल्या येस मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसायल्लें दायज समी सोडेशें कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जीत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत सर्वेस्परान म्हाका आयका सारकें व्हडल्यान म्हळें शहराची ख्यास्त लागीं पावल्या हर एकलो आपापल्या हातान नासाचें हात्यार घेवन येवं तेन्ना उत्तरेक फूट करून आशिल्ल्या वयल्या दरवड्यातावन 6 जण दादले आयले हर एकल्यान आपापल्या हातान मारेकार हात्यारां घेतिल्लीं तांचे मदें सनी वस्तू नेसुल्लो एक मनीस आसलो आनी ताच्या कमराक लेखकाची थायली बांदिल्ली आसली ते भितर सरले आनी पितूळचे वेदी बगलेक रावले केरुबांचेर आशिल्ली इस्रायलाच्या देवाची महिमा वयर सरली आनी मंदिराच्या हुंबरार रावली सर्वेस्परान सनी वस्तूर नेसिल्ल्या आनी कमराक लेखकाची तैली बांदिल्ल्या मनशाक आपयलो आनी ताका म्हळें शहरांतल्यान आख्ख्या जेरुजालेमांतल्यान वच आनी तांतूं केल्ल्या सगळ्या कांट्यालाची करण्यां वसोत रुदन आनी विळाप करतात तांच्या कपलार एक कुणां कर ताणें म्हाका आयका सारकें हेरांक म्हळें तांचे फाटल्यान शहरांतल्यान वसा आनी जीवशी मारा कोणाचेरय दयाळ दिश्ट करिनाकात कोणाची सुकाकूळ करिनाकात म्हाताऱ्यांक युवकांक आनी युवत्यांक भुरग्यांक आनी स्त्रियांक जीवशी मारा पूण खूण आशिल्ल्या कोणाकच हात लायनाकात म्हज्या मंदिरांत सुरू करा तांणी मंदिरा मुखार आशिल्ल्या म्हाताऱ्यांक जीवशी मारून आपलो संहार सुरू केलो तेन्ना ताणें तांकां म्हळें मंदिर बसताया आनी आंगणां मांड्यांनी बरा वसा ते भायर सरले आनी शारान तांणी संहार केलो तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा मंदिराच्या हुंबरा वयले भायर सरली आनी केरुबांचेर रावली केरुबांनी आपले पाकटे उबारले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते धरणीतावन वयर सरले ते वयर सरतना तांचे बगलेची चक्रांय वयर गेली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतीच्या दरवट्याच्या प्रवेशद्वारा कडेन ते रावले आनी इस्रायलाच्या देवाची महिमा तांचे वयर आसली हांवें खेपार न्हंयचे देगेर इस्रायलाच्या देवा पंदा पळयल्ले प्राणी हेस्ते आनी ते केरूब म्हूण म्हाका कळीत जालें हर एक प्राण्याक 4 तोंडां आसलीं आनी 4 पाकटे आसले आनी तांच्या पाकंड्या पंदा मनशाच्या हाता सारके हात आसले तांची तोंडां हांवें खेबार न्हंयचे देगेर पळयल्लीं त्या तोंडा सारकीं दिसतालीं हर एक प्राणी शिदा मुखार वेताल्यो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा वय सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा उदेंतीतावन अस्तमे पर्यंत सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जावं सर्व जनांगा मदें तोच महोन्नत अंतराळा वयर गाजता ताची महिमा अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा
सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनाचेर तो बसला, तरी सकला पळोवंक आपल्या उंच स्थानांत हांव तो भागवता, वय सर्गा प्रितमेचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. अंतराळावरील सर्वेस्पराची महिमा. जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय. क्रिस्तांनी सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर पडकडचे म्हणयारपण आमचे ताब्यान सोडून दिला. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सामर्थ्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वोस आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुज्या सांगात आपोवन व्हर. कित्याक खरेक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेक ही आयकना जायत जाल्यार तो एक कानबा वाडटे बरी वा सुंकाकारा बरी म्हूण लेखून ताका सोन सोड. देखून हांव सतत हांव तुमकां सांगतां, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवें सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगात. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आमकां राजी संदानाचे दूत जावं आपोवणें दिता. राजी संदानाक संबंद रुता करूंक विविध वाटो जेजू आज आमकां कळयता. कोणी एकलो सूख करता आसतना ताका सारकी वाट दाखोवंक कश्टाचें, पूण तें मोगान केल्यार तातूंत दादोसकाय आसा म्हणलो संदेश आयच्या वांजेलांत स्पश्ट आसा. सुखी एकलो करता, पूण समुदायांत आमी जियेत आसतना एकल्याचेर जबाबदारी आसा. केदाळा कोणी एकलो सूख करता आसतना ताका मोगान सत्रायेन आमी तिद्व मुखार येता, ताची सूख दाखोवन दिता. त्या वेळार आमी नवो संबंद थंयसर आमी रुता करता. आपणाक कित्याक दुसऱ्यांची खबर, हेरांचें आमकां कित्याक पडोवन गेलां. हांव म्हजेच क्वेश्चन करतां, तुका कित्याक म्हजो हुस्को, म्हज्या खबरेक तूं येनाका. असलें जायतें आमकां आयकोंक मेळटा. म्हज्या संगतींत तूं नाकरी गयनाका अशें शेण उसारचें आमकां जायते फावटी संबंद रुता करता आसतना थिदवितना आयकोंक मेळटा. असलें चिंताप बऱ्या समुदायाक मारेकार. देवान कायनाक सांगलेलीं तीं उतरां, तुजो भाव आबेल खंय आसा? आनी त्या वेळार ताणें दिल्ली साप, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखपो लेगी? आमी जावन आसा उजवाडाचीं भुरगीं, काळो कांत
सासपातेल्यांक उजवाड दिवंक हें जावन आसा आमचें मिसां. तिदविताना कोणाय तिदवीत आसतना कोडवान भोग लागचो साहस, पूण आमच्या जबाबदारीन आमी केन्नाच निसरोंक जायना. जें कितें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, संवसारीक कितें बांदून दवरलां तें सर्गी बांदून आसतलें. सुखी संगान नासतना बांदून दवरता, पूण सर्गार आसा तें एक आमकां आडखळ जावंक पावतलें. तोंड धांपून हात बांदून वगे रावचें मिसांव आमचें न्हय. आयच्या वांजेलांत जेजू एक सोंपें विधान दिता. पयलें कोणी एकलो सूख आदारतना ताका गुटान वचून सांग. दुसऱ्यान एखाद्या वेळा तूं आयकना तर एकल्याक वा दोगांक सांगाता तो घे. ताकाय आयकना तर सभेक कळय. आनी अकरेक सांगता, मागण्याच्या बळान खंयचेंय जायना तर अकरेक मागण्याच्या बळान संबंद रुता करूंक प्रयत्न कर. कित्याक खंयसर एक वा दोग म्हजे नवे संगता मेळटात, थंयसर हांव हजर आसां. म्हजें हजरपण थंयसर आसा आनी खंडीत नवो संबंद रुता जातलो म्हण जेजू आज आमकां कळयता. सूख करता आसतना जायते फावटी आमी बोट जोगता. कोडी काडूंक हिंसूंक त्या व्यक्तीक कुण्यांकार करूंक पळयता. संबंद रुता करूंक कश्ट, फातर ओडूंक सुलभ, पूण फातर उडयता आसतना जाल्लो गूण जावंक जायतो वेळ लागता. जेजून वंजलान जायते फावटी सांगलेलीं तीं उतरां दुस्मानाचो मोग करा, द्वेशितल्यांक बरें करा, शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, निंदा करतल्या पासत मागा. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात तर कितें फायदो. जेजू पातक्यांचो सुंकागाराचो समाजेंत बहिश्कार घाल्ल्यांचो इश्ट जालो. बऱ्या कामाक ताका वायट मेळ्ळ्यारय ताचें मिसांव तो मुखार सून गेलो. प्रद्वरी स्त्रियेक सूख दाखोवन दिल्ल्या वेळार फारिसेव आनी शास्त्र्यां मुखार जेजू त्या स्त्रियेक म्हणटा, आनी मुखार तूं पाताक करिनाका. देव हांगासरी नवो संबंद रुता करता. देव दयाळ काकुळदार सोंसणीक मोगान भरलोलो. आमच्या गुण्यावांक फावो तें फरीकपण तो घेना म्हूण किर्तनगार आमकां सांगता. तर आज ह्या वांजेलांतावन 3 सुत्रां आमी घेवया. करेक्टींग, कलेक्टींग आनी कनेक्टींग. करेक्टींग, एकामेकाची सूख दाखोवन दिरया. एकामेकाची सूख तिदवून बोगसूंक वा सूख तिदवून नवो संबंद रुता करूंक प्रयत्न करया. एकामेकाचो सांगात सोदया. कलेक्टींग आनी मागण्या मुखांतर नवो संबंद रुता करया. कनेक्टींग, खंयसर दोग वा तेग म्हजे नवे सांगाता मेळटात थंयसर हांव हजर आसां. देवाचें हजरपण हर एक दीस आमच्या संगतपणांत आमी बगया. आनी तोच जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता आसतना तेच कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. Kange somya kaniko mogar tuja burgyancho Dinwashikar zandincho Zamtyo tuja mogacho Unogoan so betetam bapa Wanda kanso erpitam tuka Gurto mogaso yekwotaso bapa Krista kuragadi tu amka Kange somya kaniko Mogar tuja burgyancho Dinwashikar zandimcho Zamtyo tuja mogacho भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या आचरले बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका वेठोवचें देणी तुजे काकुळतेन तूं आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन तें बदलताय.
आनी आमच्या सुडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोय आसूं आमची काळजां उबारुये आमी सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सोबे सगळे रचना नवी करूंक तुका बापा मानवालें आनी ताच्या देवपणांत आमी समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान कोरो देव तो तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत व्हरून संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळ्या रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सस्नेक जिविताचें तारण केलोय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच की तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच की तुका जय जय बापा क्रूस तुम पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण दितच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करा बाबड सो गुड परगटूय सोमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्यात सोमिया जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासुनी पुनर्जीवन असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जिवित सोंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड आनी रगत सुतले आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बराबर तेका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवन पणसो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आनी इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी कमान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांदू दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जे हेसू उतय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदा हर बापा सर्वंदनाने फैबाव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगत घाल जेजून शिकयल्लें तें प्रार्थन संगत म्हणये. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज जमकायम, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षितां तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेच परात सर्वायटांतले आमकां निवार. देखून जिवितांत सवच काय आमकां दे. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचे नत्रेक थलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सराकांतांतले वाठाय. कित्याक राजवत्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजी येताना रास व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मगो गुर्तू सा एकामेकाक शांती देवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वजावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक खापयल्ली आमी सर्व सुबाकी. सुमयांत म्हणजे पितरांचे म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Shimonan somya kargadivya Denya pasod tacha moga pasod vortya upkar taso babunya Darye namche kari somya ailai Denya tuja kadalos kelai Sargi kanan amche पोषण केलाय मोगान तुझ्या आमका ये केलाय उपकारी काळजा दिनवा शिमोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या प्रार्थुये मोगाळ बापा
तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां कारण मेळूं आनी तुज्या सततच्या उजवाडान आमी तिरायेन जियेवं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजाळा तुझी दर्या वेळेरी दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशेता. पागी मनशाचो सोमिया हांव येता. सोलोन तुझे संगी आयकोंक आशेता. कर म्हजो पाटला. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव कालवरी आशिर्वाद आमकां. आमच्या मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.